अटक करपाची जाल्यार बाकीच्या दुबावितांक 48 वरां पयलीं पूर्व कल्पना दिवंक एसआयटी तयार. जाल्यार आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक मूळ मायनींग केशींतूय होच न्याय कित्याक लागू जायना काय म्हूण कामतीच्या आदवोगादान सोमारा पणजे सेशन्स कोर्टात आर्ग्युमेंट घालो. दिगंबर कामतीक अटक करपाचो जाल्यार 48 वरां पयलीं पूर्व कल्पना दिवप शक्य ना, कारण ताणें मुख्यमंत्री आनी खण मंत्री आसतना ताच्या अधिकारांचो गैरवापर केलो. बेकायदेशीर डिले कंडोन आनी मायनींग लीज रिन्युअलांचेर पॉझिटिव्ह रिमार्क दिवपा खातीर सरकारी अधिकाऱ्यांचेर दबाव वाडलो म्हूण एसआयटी मायन्सान आर्ग्युमेंट घालो. दिगंबर कामतीन बेकायदेशीर डिले कंडोन कशे तरेन केले आनी बेकायदेशीर मायनींग लीज रिन्युअल आनी बेकायदेशीर मायनिंगेक कशी वाट करून दिली ताचेरूय सहआरोपी आनी साक्षीदारांनी मॅजिस्ट्रेटा मुखार जबाब दिला म्हूण एसआयटीन दावो केलो. सोमारा एसआयटीचो आर्ग्युमेंट सोंपलो. दिगंबर कामती वटेंतल्यान शेनवारा एसआयटीच्या जापेचेर रिजॉइंडर एफिडेवीट फायल करची आनी आर्ग्युमेंट सोंपोवचो म्हूण कोर्टान कामतीच्या आदवोगादाक सांगलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.